विजय सरदेसायान काँग्रेस बीजेपी बरोबर कॉम्प्रोमाइज केल्या म्हूण आपान गोवा फॉरवर्डाक टार्गेट केलो। अपक्ष गोविंदान प्रियोळप बीजेपीचो सपोर्ट घेतिल्ल्यान ताचेरूय आपाचे फुडारी चाळवल्यात। गोविंदाचेर आपान फोग काडलो। आतां आप प्रियोळप दोतोर दत्ताराम देसायाक कॅन्डिडेट म्हूण देंवयता। दोतोर देसाय लोकसभेक आपाचो उत्तर गोंयचो कॅन्डिडेट आशिल्लो। आपाची झाडू यात्रा मांद्रेच्यान मंगळारा सावन सुरू जाता। प्रियोळा अपक्ष गोविंद गावडेक पयलीं आपान तेंको दिल्लो। आप प्रियोळाक कॅन्डिडेट घालपाचें नाशिल्लें, मात गोविंदान आतां बीजेपी सपोर्ट घेतिल्ल्यान आप थंय दत्तारामाक कॅन्डिडेट घालता। आमकां खूब वायट दिसलें की गोविंद गावडे प्रियोळ मतदारसंघान आमी ताका तेंको दिल्लो आनी ह्या आशेन की गोविंद गावडे दवळीकाराचो वाघ जो आसा पळय तो ताका हारयतलो म्हणून, पूण बुद्ध वापरून बीजेपीच्या वाघान गोविंदाक खावपाची प्रयत्न केली। गोविंद गावडे वॉज एन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आनी जर समज ताका सगळे पक्षाचे तेंको जाय आशिल्लो जाल्यार तें बरें आशिल्लें, पूण बीजेपीच्या माचयेर वचून अशें दाखोवन की तो बीजेपीचो आमदार कसो हें आमकां परवडना आनी ताजे खातीर आम आदमी पार्टीन आपलो तेंको गोविंद गावडेक फाटीं घेतलो। आम आदमी पार्टी ही घोशणा करपाक सोदता की आमी डॉक्टर दत्ताराम देसायक आमचो जो पार्लमेंटरी नॉर्थ गोवा पार्लमेंटरी कॅन्डिडेट आशिल्लो 2014 very graciously he has accepted the nomination of the Aam Aadmi Party for the Priyol मतदारसंघ. So Dr. Dattaram Desai आमचो कॅन्डिडेट आसतलो। विजय सरदेसायचो खंय काँग्रेस बीजेपी बरोबर कॉम्प्रोमाइज। What Vijay Sardesai has to answer is how many of his, frankly speaking, he requires to be investigated, but how many of his and his members have been investigated by the BJP, and how many members of our AAP in Delhi have been constantly hauled up and thrown into jail on frivolous charges, harassed on a daily basis, consistently hounded by the CBI, IB and all other kinds of agencies, by the central government. And if there is one person who is fighting the BJP and the Narendra Modi government in Delhi is Arvind Kejriwal, and the one person who sort of pretended to fight the BJP here is Mr. Vijay Sardesai, who by the way also said that poked sufficient amount of fun of the Congress High Command, and it is very amusing to see how the Congress High Command is playing around with him and making him run round in circles. मंगळारा मांद्र्या सावन आपाची झाडू यात्रा सुरू जाता। We are having the Jadu Yatra, which is starting from Mandre and going down to Kankon and then traveling from east to west. Elvis Gomes will be traveling right down from Mandre with the respective candidates and with the volunteers and with the whole team and try to connect with the people of Goa. बुलढाणा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि शिरीष कुंकळकर। एनसीपी काँग्रेसीचेर पाती येवन रावली हीच चूक, मात युती नासतना काँग्रेस सत्तेर येवंक शकना म्हूण चर्चेल उलयला। युतीक रावन रावन खंय एनसीपीचे कॅन्डिडेटूय गेले। काँग्रेसीन आपल्याक जायकाचे निमित्त सांगून तिकेट दिली ना, दिगंबराक कशी दिली काय म्हूण चर्चिलाचो प्रश्न। चर्चिलाक खंय काँग्रेसीन गोवा फॉरवर्ड वा युजींत वच, एनसीपीत तितलो वचूं नाका म्हूण सल्लोय दिल्लो। Nice game being played by Congress. Congress should have, if they really had their hearts open, they could have told long back. So I find something very fishy. So whether Congress is really serious in driving away the communal force from Goa or not. त्यांना तरी सारखी समजी काय घेऊन शकना त्यांना तो सरकार वयता। हांवें पयल्यान सांगलें जेन्ना हांव भितर सरलो एनसीपीक आमी एनसीपी हेलोवन या, पण हांव सांगूंक सोदता मिस्टेक आमचे पार्टीची। हांवें तांकां सांगलें पळय हांव तुमच्या बरोबर येयला ते तुमकडे एलायन्स करूंक सोदना, आमी हेलोवन या, पण आमच्या पार्टीन सगळ्या कडेन एलायन्स आहा म्हणून तेमी ट्राय केली। नाल्यार प्रॉमिस केलें ते तिकेट दिना म्हणून गेली पयली। अरे रे मागीर ती गेली न्हू, तेगे तिकेट जाय मेलांचो एलायन्स खबर जालें न्ही 2 सिटां एलायन्स जाताय म्हणून, मागीर ती गेली। 100% सरकार घडोवपाक जाता काँग्रेसी बरोबर, आनी जर एलायन्स जायना जाल्यार काँग्रेसी कडेन सरकार घडोवपाक जायना आनी हांवूय आजी सांगता घडोवपाक जावचें ना। विदाउट एलायन्स तेमकडे सरकार घडोवपाक जावचें ना।
म्हाका दिग्विजय सिंगान आपयलो आनी सांगलें की चोय तुजेर एक लुईस बाजाराचे चार्जशीट आहा, तेका लागून आमकां तिकेट दिवपाक डिफिकल्ट जाता. त्या पासत तूं एनसीपी वचनाका पण खंयचे पार्टी वच, आमी अलायन्स करता. हांवें म्हणलें एनसीपी कितें वचनाका ना, म्हणल्यार एनसीपी को आमी एनसीपी ना, आमी एनसीपी काबार केल्या, एनसीपी आमकां नाका. हांवें तेका सांगलें तेन्ना एनसीपी पार्टी घेवन तुमी कितले पार्टी सरकार घडला. तरी म्हणून लागलो ना, तूं म्हणून लागलो गोवा फोर्डा वच आनी खंयचे पार्टी वच, आपण तुका अलायन्स करता आनी तुका घेता. कारण तेंचे बरा तरी गेलो जाल्यार आपल्याच्यान घेवपाक जाता. हांवें सांगलें हांव वयतलो जाल्यार एनसीपी वयतलो आनी कित्याक हें जाता तें. पूण प्रॉब्लेम हांवें तेका सांगलें म्हजेर तर चार्जशीट आहा, तुज्या दिगांबराचेर आहा चार्जशीट. पूण जेन्ना दिगांबर कामताचेर जेन्ना चार्जशीट जालें, मेन एकूच जालो, त्या दिसा दिग्विजय सिंग तेका तिकेट अनाउन्स करता. आल्त दाबोळे 2 मोटारींचो ॲक्सिडेंट. तावेरा व्हरून मारुती स्विफ्टाक मोखली. तावेराचो ड्रायव्हर इंजर्ड जाला. तावेरा वेर्णेच्यान दाबोळे एअरपोर्टार वताली. ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो. गाडी डिवायडराचेर चडली. 4 लेनीचे दुसरे वटेन स्विफ्टाक व्हरून मारली. इतले मजगतीं धारगळे चेकपोस्टार लोकांनी एका टँकराच्या टायट ड्रायव्हराक धरून पुलिसांक दिलो. टँकर विमानाचे फ्युएलाचो. कडल्यान येतालो रे, तो ते आनी उडोवन येयलो आनी समजो म्हाका इकडे मार तिकडे वचयलो. कोणाक कितें लागला? कोणा ना, तो आहा ताका मातशें तोकलेक लागलो. ड्रायव्हराक काय जावना. पॅसेंजर आसले वांगडा? पॅसेंजर कोणा. इतले मजगतीं धारगळे चेकपोस्टार लोकांनी एका टँकराच्या टायट ड्रायव्हराक धरून पुलिसांक दिलो. टँकर विमानाच्या फ्युलाचो. महाराष्ट्रांतल्यान दाबोळे वटेन वचपी टँकराचो हो टायट जाल्लो ड्रायव्हर चेकपोस्टार लोकांक सांपडलो. लोकांनी ताका धरून पुलिसांक आपयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.